सावर्डे मतदारसंघातल्या साकोड्डा मधल्या वाड्यावयलो पूल अर्धवट स्थितीत आशिल्ल्यान लोकांची मोठी गैरसोय जाता। पावसा पयलीं हो पूल बांदपाक सुरवात करपा परस पावसा उपरांत ताका हात घालपाक जाय आशिल्लो। इतलेय सरकाराक कशें कळना काय म्हणून थळाव्यांचो प्रश्न। पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट। हे चित्र आसा सावर्डे मतदारसंघातल्या साकोड्डा मधल्या वाड्यावेले। पयली हे सुवातेर पोर्तुगीज काळातलो जुनो पूल आशिल्लो। तो पूल मोडून सरकारान हो नवो पूल बांदपाचे काम हातात घेतले, मात ते अर्धवट स्थितीत आसा। निदान पावसा उपरांत सरकारान हे पुलाक हात घालपाक जाय आशिल्लो। आता पावसात हो पूल अर्धवट उरिल्ल्यान लोकांची गैरसोय जातली इतलेय गिन्यान सरकाराक नासले काय म्हणून थळाव्यांचो प्रश्न। शाळेची भुरगीं, पालक आनी हेर लोक अशी निसण लावन पुलाची आलतड आनी पलतड गाठतात। पूल कसो आसलो? तेन्ना तो गाडीन वयतालो हांगाच्यान तेन्ना बरें पडटालें। आतां पूल तोडला आनी तो जावना म्हणून आमकां खूब त्रास घेवंक पडटाले। पूल मोडपाचो केन्ना तो इंजिनियर आसा, बीजेपीन घेतलेले इंजिनियर। पावसांत पूल मोडपाचो न्हू, ताका हें आसा पूल मोडपाचोच बरोबर, पूण पूल केन्ना मोडपाचो आनी केन्ना सारको करपाचो हें इंजिनियराक खबर ना आनी सरकाराक खबर ना। पूल मोडोंक ना, पूल मोडून उडयला तेंच्यांनी। खंय जाय थंय तेंच्यांनी उपयोग करूं ना बीजेपी सरकारान। पावसात 1.5 म्हयनो आसतना पूल कशें मोडचे हेंच्यांनी? अडचण काय ना, पूल आमकां काम करपाक मेळना। पूल जाला तो बरो जाला, पोर्तुगीज काळाचो पूल आसलो, पूण जेजी योग्य नियोजन जावना म्हणजे पावसा खातीर मोडलो। हय, तो म्हणजे तो एकाचे ऑब्जेक्शन आसले आनी पावस जावन मोडले जाल्यार त्रास जायनाशिल्ले। जाय नासलेले, खरें लोकांचें ऑब्जेक्शन आसलें म्हणून लेट मोडचो पडलो, म्हणून आमकां प्रॉब्लेम जालो। या पुलाचे काम चालू आसा हाचे फलक लावंक नाशिल्ल्यान लोकांचे आनी खास करून पर्यटकांचे हाल जातात। ह्याच रस्त्यान फुडें तांबडे सुर्ला वतात। पर्यटकांक हे सुवातेर पावन मागीर उपरांत परतून वचचें पडटा। यो वच करप्यांक दुसरो पर्यायी पूल आसा तो हो देऊळ वाड्यावेलो आनी हो ताचे फुडें दुसरो साकव कसो पुलाचो रस्तो। पावसांत न्हंयक उदक वाडले काय हे दोनूय पूल उदका पोंदा वतात। ह्या पुलाची सतत मागणी आसली की पूल करचो। हे एक बरी काम आसा, सरकारान जो पूल घेतला तो हातीन एक बरी काम आसा। जो आमचो लोकप्रतिनिधी जो आसा आमदार, तेंच्यांनी हांगा तें काम घेतलां आनी कितलेशेच कोटीचो हो पूल आसा। पूण कितें आसा, तेजी योग्य नियोजन ना। पावस स्टार्ट जावपाक 1.5-2 म्हयने आसलेले तरी हो पूल मोडला। तेन्ना पावस जावन जर हेजी काम चालू केल्लें जाल्यार कोणाकूच त्रास जायनासले, इतली डिस्टन्स लोकांक हांगा करूं वयची पडनासलेले। गोमंतक टीव्ही खातीर साकोडच्यान एकनाथ खेडेकर।